प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पंजाबच्या उड्डाणपुलाचेर 20 मिनटां आडोवन दवरपाची घडणूक घडली। ताचेर खर प्रतिक्रिया दितना गोंय भाजपा काँग्रेसीचेर तुटून पडली। काँग्रेसीन हे मुद्दम जावन केल्ल्याचो आरोप भाजपान केला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पंजाबच्या उड्डाणपुलाचेर 20 मिनटां आडोवन दवरिल्ल्यान गोंय भाजपान काँग्रेसीचो निशेध उक्तावपा खातीर पणजे मशाल मोर्चा मिरवणूक काडली। हे मिरवणुकी वेळार तांणी काँग्रेसीचेर उतरांचो जबरदस्त हल्लो केलो। हो मोर्चा काँग्रेसीच्या ऑफिसा कडेन व्हरून थंय बोवाळ घातलो। पळयात। पंजाब हे काँग्रेसचे राज्य आसा आणि काँग्रेस ही सदोदीत अशा तरेचीच गुंडगिरी करत आसा। आमचे पंतप्रधान हे देशाचे पंतप्रधान आसात, सगळ्या देशातल्या नागरिकांचे पंतप्रधान आसात। पण तांकां ज्या तरेन तांची सेक्युरिटीच्या संदर्भात त्या सरकारान थंय सेक्युरिटी लॅप्सीस केली आणि पंतप्रधानांक सगळे 25 मिनटां फ्लायओव्हराचेर दवरलो गेलो। मुद्दाम थंय सगळ्या तरेची कंजेशन केलें वेगवेगळे आणि ताका लागून आमी तांचो निशेध करता। काँग्रेस सरकाराचो निशेध करता, केंद्रांतल्याय काँग्रेसचो निशेध करता आणि लोकल काँग्रेस जी आसा पंजाबची ह्या सगळ्यांचो निशेध करता आणि ताका लागूनच आजची रॅली आमी करतात। जाल्यार दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या संदर्भात काल गोंयच्या राज्यपाला कडेन बसका घेतली आणि काँग्रेसीचेर फारपेट केले। काँग्रेस सरकार सुरक्षेचे नदरेन अपेशी थारला अशें ताणें म्हटलें। आयकात मुख्यमंत्र्याक। पंतप्रधान जर ज्या राज्यात सुरक्षीत ना आणि माननीय पंतप्रधानांनी वयतना सांगलें की आपूण हांगासल्यान सुरक्षीत गेला हेच खूब जालें। म्हणजे अशा पद्दतीचें काँग्रेसचें सरकार म्हाका दिसता पंजाबातल्या काँग्रेसीच्या सरकाराचो हांव निशेध करता की जांकां सरकारान रावपाचो हक्कय उरूंक ना। जर पंतप्रधानांक सुरक्षा दिवपाक शकना आसत जाल्यार थंयसर सामान्य मनशाक सुरक्षा मेळची ना, थंयसरले लोक सुरक्षीत ना अशें म्हाका दिसता। हांव त्या सरकाराचो निशेध करता, थंयसरल्या सेक्युरिटीचो निशेध करता की अशा पद्दतीचे दुसरे फावटी असो इन्सिडंट जावचो न्ही आणि हाजी होम मिनिस्टर आसतले किंवा राष्ट्रपती आसतले हांच्या कडल्यान ताजी डिटेलान चवकशी जावची आणि जो कोण इनवॉल्व आसा ताका म्हाका दिसता ताका कडक शिक्षा जावप हाजी गरजेची आसा आणि त्या खातीर आमी मागणी करपा खातीर गव्हर्नरां कडेन हांगासर आयिल्ले। आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव पुराय ह्या घटनेचो निशेध करता। मिशन मोदी परत एकदा मोठो बोवाळ जावन रावला। गोवा युनिट ट्रस्ट डेव्हलपमेंटान दाबोळी जंक्शना कडेन पंजाबाचो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नीचो पुतळो करून तो लासून उडयलो। पळयात। जी, मैं सुमन शर्मा, मिशन मोदी अगेन पीएम की महिला अध्यक्ष गोवा प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि कल जो घटना घटित हुई है जब मोदी जी फिरोजाबाद जा रहे थे, बहुत ही निंदनीय घटना है और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी। आप सबको पता होना चाहिए कि जिस फ्लाईओवर पे मोदी जी खड़े थे वहाँ से पाकिस्तान मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे था। तो क्या आपको इसमें कोई साजिश की बू नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। हमें तो महसूस हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ थी। मैं नैतिकता के आधार पर चाहूँगी कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्हें तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं मांग करता हूँ राष्ट्रपति से, मैं मांग करता हूँ राज्यपाल से कि इनकी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और अगर बर्खास्त नहीं करते हैं तो हमारे जनमानस सड़कों पर उतरेगा और उनको बर्खास्त करने के लिए, उनको रिजाइन करने के लिए बाध्य कर देगा। गोवा 365 खातीर दाबोळेच्यान हिरू महाले आणि पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स।